धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हळें, उठ आनी दक्षिण वाटेन जेरुजाल्याक थावन गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्यावेल्यान वच. म्हणटोच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें. एक इथिओपियेकार जात्रेक जेरुजाल्याक गेल्लो. तो एक इजरो आनी कांदाका इथिओपियेचे राणयेच्या आख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हळें, वच आनी गाडये लागीं सोर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपियेकार इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मू? ताणें परतिपाळ केलो, म्हाका समजुणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटोच गाडयेंत चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तोल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सोरली ना. जबरदस्तेन आनी जुट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशांचे प्रितुमे वेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मोरणाची खास्त लायली. तेन्ना त्या हिजड्यान फिलिपाक म्हळें, हो प्रवादी आपणाचीच विशीं ओ दुसऱ्या कोणा विशीं उलोयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं 3 उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका पोरगोट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हळें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोळ आसा? फिलिपान म्हळें, सगळ्या काळजान तूं सोतमानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवं येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोतमानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी हिजडो उदकान देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतोच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगळो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगळ्या शारांनी भोंवून सेजाऱ्याक वचो पर्यंत शुभवर्तमान परगोटीत रावलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रांनो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आदलूंक दिले नात. जबाब पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भोक्ती करतल्यांनो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशांनो
आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब: प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार: हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उरपोंजीक म्हणलें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतोल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं. अशें प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.